आपल्याच पदवेन 3 दिसांनी मरणांतल्यान पुनर्जीवन जालो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपठो इकरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टाळण्या पडू दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भागीन बरे देवाची माये अमापियां खातीर विनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भागीन बरे देवाची माये अमापियां खातीर विनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भागीन बरे देवाची माये अमापियां खातीर विनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भागीन बरे देवाची माये अमापियां खातीर विनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भागीन बरे देवाची माये अमापियां खातीर विनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भागीन बरे देवाची माये अमापियां खातीर विनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भागीन बरे देवाची माये अमापियां खातीर विनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भागीन बरे देवाची माये अमापियां खातीर विनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भागीन बरे देवाची माये अमापियां खातीर विनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भागीन बरे देवाची माये अमापियां खातीर विनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू भुगस आमकां निवार आमकां यमकणाच्या औषधांतली वर सरकार पुरगतल्या आत्म्यांक जो गरज आसलेल्यांक. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. दुसरो मिस्तर सुमे जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जातकच 40 दिसांनी पुरजडीत स्वर्गात चडलो. आमची बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणण्यान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोच थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरी देवाचे माये अमापियां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोच थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरी देवाचे माये अमापियां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोच थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरी देवाचे माये अमापियां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोच थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरी देवाचे माये अमापियां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोच थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरी देवाचे माये अमापियां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोच थंय आसा,
उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू भगवती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सुरेश पोच थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू भगवती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सुरेश पोच थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू भगवती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सुरेश पोच थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू भगवती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलवले सुरेश पोच थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू भगवती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा पुता आनी पवित आत्म्या जतय अंतन सदां काल आमेन. ओ म्हजे म्हजे जेजू जेजू भोगोश भोगोस आमकां आमकां निवार निवार आमकां आमकां यमनाच्या यमपणाच्या उच्चातली उच्चांतली वर सोडल्या सरकार सरकार पडतल्या वचम्यांक जो गरज आसलेल्या. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. तिसरो मिस्तर सुमे जेजू क्रिस्त स्वर्गार वच पाठयलो पवित आत्म्यांक सनाका म्हणल्यार सुवातेर जंयांक वर मरी आनी आपोस्त आसले. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळण्यार पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा ओस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. बागीन बरे देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा ओस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. बागीन बरे देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा ओस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. बागीन बरे देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा ओस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. बागीन बरे देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा ओस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. बागीन बरे देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा ओस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. बागीन बरे देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा ओस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. बागीन बरे देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा ओस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. बागीन बरे देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा ओस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. बागीन बरे देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा ओस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. बागीन बरे देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां यमपणाच्या उच्चांतली वर सरकार पडतल्या आत्म्यांक जो गरज आसलेल्या. आवे आवे
Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. चौथा मिस्तेर सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या मन्ना उपरांत साबार वर्सांनी अंकवार मरे सरकार गेली. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां तांण्यान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमीन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचताय आसा, उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भगवंती मरी देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचताय आसा, उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भगवंती मरी देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचताय आसा, उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भगवंती मरी देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचताय आसा, उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भगवंती मरी देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचताय आसा, उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भगवंती मरी देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचताय आसा, उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भगवंती मरी देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचताय आसा, उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भगवंती मरी देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचताय आसा, उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भगवंती मरी देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचताय आसा, उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भगवंती मरी देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरेश पोचताय आसा, उस्त्र्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच येसू. भगवंती मरी देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बाप्पा पुता आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी आतां सदां काल. आमेन. आमचे ओ म्हजे जेजू जेजू बोगोश बोगस आमकां आमकां निवारक आमकां काय येमपणाच्या कोणाच्या उज्यांतली उज्यांतली वर सरकार परगतल्या वतम्यांक जो गरज आसलो. आवे 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 मारिया, आवे 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 मारिया. पांचवो मिस्तेर सांती स्त्री नादीन अंकवर मिरेच्या मस्तकार मुकुट घातलो आनी केली तेका सरकार आनी संवसाराची गाणी. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टाळण्या पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा, वस्त्रा मदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच येसू. बागीन बरे देवाची माये आमा पियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा, वस्त्रा मदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच येसू. बागीन बरे देवाची माये आमा पियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुज्या तांय आसा, वस्त्रा मदें तूं सदव आनी सदव तुजो आपूच येसू. बागीन बरे देवाची माये आमा पियां खातीर विनंती कोर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू. बागेन बरे देवाची माये आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू. बागेन बरे देवाची माये आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू. बागेन बरे देवाची माये आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू. बागेन बरे देवाची माये आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू. बागेन बरे देवाची माये आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू. बागेन बरे देवाची माये आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू. बागेन बरे देवाची माये आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता सदा सदा काल. ओ म्हजे जेजू कुगोसम का निवारम का यमपणाच्या उच्चातली वर सरकार प्रगतल्या आत्म्यांक जो गरज आसलेल्या नमान राणी काकुतीचे माये तू आमचे जीवित अमृतानी भरवसो. आम्ही परदेशी बाळकांत कवलो माता दुखाच्या कोणाला सुस्कार करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयशांची काकुतीची नदर घाल तू कणवाले आणि मोगाल तुला बांकर मरे या परदेशा उपरांत तुझा पूज येसू आमकां. जे माये आमचे खातीर माग जेजू क्रिस्तान बसायला तेमकां पावचोवच्या. एक आमच्या बापा नमान मरे बाप साहेबाक जे पासत पवित्र आत्म्यान तेका जाणवायेन भरूंक आनी तेका बरी भलायकी आनी सावत वालूक करूं. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस नी आमकां टाळण्या पूण नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू. बागेन बरे देवाची माये आम्हा पिया खातीर विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देत आसता.
cada día crece más en todo el mundo el no. सुरुवातीक सगळीं उबी रावया गायन घेवया A7 पेज 4 A7 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे 6व्या नोवेनान कितें भाशेन सगळी आमची मागणी आमी सायबीण मांयचे मजतीन देवा मुखार ह्या वेळार दवरुया कितें भाशेन आयज मागुया सगळ्या चेडू भुरग्यां पासत वस्तुऱ्यां पासत हो आयचो दीस जेन्ना चेडू भुरग्यां पासत भेटयल्लो आसा तेन्ना सगळ्या आमच्या चेडवां बायलां पासत आमी मागुया जे कोण नीत सांबाळटात भोव करून आमचो सरकार आमचे पुलीस तांचे पासत मागुया तांणी अनीत करिना जावंक पूण निती वाटेन आनी स्वता वाटेन ते रावंक तांचेय पासत आमी मागुया आयची मांडावळ करता आमची देव संदेशकारां आनी दोतोनूची भुरगीं ह्या आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांचेर आनी देव संदेशकारांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल भावा भयणीनो आमी सगळीं पवित्र स्नाना वरी पवित्र सोबेची वांगडी ह्या वरी आमी जेजूचे नीज पाटलावदार जाता जेजूचे पाटलावदार म्हणटोच आमी क्रिस्ती तत्वान जियोंक शिकता आनी आमचें जिवीत जेजूच्या पावलांनी घालूंक चलतात मारयेची देख घेवन आमी सदांच जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आयचो विशय उलो मारता क्रिस्ती तत्वान जियोंक मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव करुया हो विशय मनांत दवरून आमी आमचें जिवीत जेजूक मानता तशें जियोंक आनी जेजूकूच आमच्या जिवितांत पयलो आनी वयलो जागो दिवंक वावुरया जेजूचो पाटलाव करतना आमकां जायत्या आदोळल्यांक आनी ओचोन्यांक फुडो करचो पडटा ह्या वेळार आमी जेजूच्या खुर्साचेर आनी मारयेच्या जिविताचेर नदर मारूंक आनी आमचें जिवीत बरें क्रिस्ती तत्वान जियोंक आनी ओखोड जेजूचे पाटलावदार म्हूण दाखोवंक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां आदार मागतना मारये आमकां आपल्या आश्र्या खाल राखूंक मागुया तेंच पोरी आयचो दीस आमी चेडू भुरग्याक भेटयलोलो दीस म्हूण पालतांव तेन्ना चेडू भुरग्याचेर आड जातोल्या अत्याचाराचेर आमी निशेध मारूंक आनी ताचे हक राखूंक आमी फुडारकार घेवंक बापा लागीं मागुया भाव भयणीनो आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक आपयल्यान आनी जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आपयल्यान तेन्ना आमी वेगवेगळे तरेन जायते फावटी चुकल्या हो जेजूचो पाटलाव करूंक
नीज शीस जावं. ह्या पासत ह्या मिसाचे सुरवातेक आमी देवा लागीं हे प्राचिताचे रितीन बोगसणे मागुया. सदांच देवाची खोशी करूंक मारिया आमकां शिकयता. आमच्या जिवितांत देवाची खोशी मानून घेवंक आमकां आवगोड जाला. देखून ती खोशी करूंक आमी फाटीं सरल्या. आमकां बोगस सायबा सोम्या काकलुतकर, सोम्या काकुतकोर, तुज्या उपट बेसावांनी आनी गुणांनी तुवें आमचें जिवीत बोल्लां. आमचे गूण दुसऱ्यांच्या बरेपणाक वापरूंक जायते सोय आमकां मेळटात, पूण आमी तांचो फायदो काडूंक ना आनी आमचे गूण लिपोवन दवरल्या. बोगस आमकां. क्रिस्ता काकलुतकर, क्रिस्ता काकुतकोर, पवित्र आत्म्या दोन मनीस जावन आसा तुजें मंदीर आनी बिरात जावन आसा. चेडू भुरग्याक वो अस्तोरेक मनशा नदरान पळोवंक आमी तांकां फावो तो रिस्पेद मान दिवंक चुकल्या. आमकां बोगस. सोम्या काकलुतकर, सोम्या काकुतकोर. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. देवाची येवजण खंयच्या मनशाक थावी जायत वो सर्वस्पराची खुशी कोण पारकून काडीत. विनाशी मनशाची चिंतना धोड न्हय आनी आमची कल्पना थीर न्हय. कारण कुस्ता तसली कूद ओतम्याक भारान चेपता आनी हो मातयेचो तोंबू जायते चिंतपी मनाचे जवळाय हाडटा. संवसारान कितें आसा तें जाणो जावंक आमकां कठीण लागता. आमच्या भोंवतणी आसा तें जाणो जावंक आमकां कोश्ट भोगतात. तर अंतराळार आसा तें कोणाचे सोडूंक काडूंक जायत. तुवें जाणवाय दिवन नासली जाल्यार आनी वयर तावन तुजो पवित्र आत्मो पाठोवंक नासलोय जाल्यार तुजी खुशी कोण ओळखूंक पावतलो आसलो. ही वरवीं संवसारांत जियेतलांचो वांटो नीत जाल्यात आनी तुका कितें मानता ते मनीस शिकल्यात आनी जाणवायन तांकां सांबाळल्यात. देवाचे उतोरे. आमचे जबाब जावणी सर्वेस्परा पिडकेचे पिडकेन तूंच आमचो आसरो.
सर्वेस्परा पिणकेची पिणके तूच आमचो आसरो. मनशाची पुता दुवानो चलात परतून ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोडून वेता. अशें तुजे दोळे मुखार 1000 वर्सां. जबाब सर्वेस्परा पिळकेनचे पिळकेन तूच आमचो आसरो. उच्च्या वेळाचे सोपण कशें फुलता तोंडावरी मनशाची जीव तूं नाच करताय. सकाळचे ते किर्तता आनी वाता. सांज पावली म्हणल्यार बावन सुकता. जबाब सर्वेस्परा पिळकेचे पिळकेन तूच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पुरयेन रागापुरीत रावतलोय. तुजे चाकरांचे तुका चोर चोर दिसूं. जबाब सर्वेस्परा पिळकेचे पिळकेन तूच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुजे मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आनी उल्लासोशे कोर. सर्वेस्पराचे भोळेपण आमचेर देवन आमचे हाताचो वावर सुफोल कोर. होय आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब सर्वेस्परा पिळकेनचे पिळकेन तूच आमचो आसरो. बागयोन पावलून फिलिमोनाक बरयलोले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या हांव पावलू म्हातारेक पिरायेक पावलोलो आनी तें वनोदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कोयदी. तुका विनोती कोत्ता. कोयदी आसतना हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनिसेमा पासत हो उपकार मागता. हांव ताका तुजेशी परतून धाडटा आनी ताचे बाराबर एके भाशेन म्हजें काळीजूय धाडटा. शुभ वर्तमाना खातीर हांव कोयदी आसतना तुजे नांवी ताणें म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खुशी आसली. पूण तुजी मान्यताय नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुजे उदार कुशेन येवचो आनी हांवें तो जमून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनिसेमाक घोडी तुजे सोशिल्लो थोडो वेळ ह्याच पासत पयस काडलोलो जायत की तो दुसरी तुजे बरोबर सदांकाल आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामावून ओदीक व्हरतो. एक अपुरबायेचो भाव कसो म्हाकाच ताची इतली अपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्या सोवे भाव कसो तो तुका कितलो अदीक अपुरबायेचो जावचो ना. तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलो आसलोय तेच भाशेन ताकाय घे. देवाचें उतर हें उद्गार. तुज्या मुखामळाचो परजोळ तुज्या चाकराचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. Sorvespora, sui, sui, sorvespora, sorvespora, sui, sui, sorvespora, sui, sui, sorvespora, sorvespora, sui, sui. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. खूब लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वळोन तांकां म्हणलें, जर कोणूय म्हजेशी येत आनी आपलो बापूय आवय बायल भुरगीं भाव भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचोय द्वेस करिना जायत ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. आनी जो कोण आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोफूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना काय. ना तर बुनियाद मारल्या उपरांत काम शांती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयता तितलीं ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटलीं, ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पयलें बसून चिंतिना जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाठ करिना जायत जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. रिचा भाव भयणीनो, आयज चेडू भुरग्यां खातीर भेटयल्लो आयतार आमच्या महाधर्म प्रांतान आमी पाळटा. नियाळ करता आसतना थोड्या चेडवां बायलांची नांवां घेता. हीं नांवां आमी सगल्यांनी आयकल्यात. बिल्कीस बानू हे वस्तुरीची आमी खबर आयकल्या. गुजरात रायट्स हातून गँग रेप तिचो जाल्लो, तिच्या 3 वर्साच्या भुरग्याक ताची तकली फोडून मारून उडयल्ले. त्याच बरोबर ताच्या घोराब्यांतल्या 14 जाणांची मर्डर जाल्ली. आनीक फाटीं आमच्या सरकारान जेन्ना आझादी का अमृत उत्सव मनयतात तेन्ना ह्या 11 जाण जे कन्विक्ट्स आसले तांकां सोडले, रिलीज केले. आनी रिलीज करपी जे पॉलिटिशियन आसात तांणी ताचे विशीं उलयले की तो ब्राह्मण, तांचे वॅल्यूज हाय अशे भशेन उलोवन तांकां सोडून दिले. बेश्टेच सोडूनच दिवंक ना, गांवांत भितर आयलो तेन्ना तांचो सत्कारूय केलो. हे तेच जाणी बिल्कीस बानू हाचेर बलात्कार केल्लो आनी ताच्या घरच्यांक मारून उडयल्ले. आतां ह्या दिसांनी आनीक नवीं नांवां आमकां आयकूंक आयल्यात. आमच्या गोंयांत फेमस जाला आतां सोनाली फोगट, तें एक स्टार. तेच बरोबर पॉलिटिकल पार्टीन ताका व्हडलो जागो आसा. इन्फ्लुएन्शियल कार्य करता. जाल्यार ताचो जेन्ना खून जालो आनी ताचेर अत्याचार जालो, बलात्कार जालो, ताचेर आड गेल्ल्यांक धरून दिवपाक आमचे पुलीस आनी आमचो सरकार, आमचो चीफ मिनिस्टर खूब भार घेवन वावुरले आनी आजून पासून वावुरतात. शाबासकी तांकां. कित्याक एक अस्तरीचेर जेन्ना हो अत्याचार जाला, बलात्कार जाला, ताचो मर्डर जाला तेन्ना जे कोणें तें केलां तांकां धरून तांकां नितीक पावोवपाकूच जाय. आनीक एक नांव ह्या दिसांनी आमकां आयकूंक येता, सिद्धी नाईक. सिद्धी नाईक म्हणटा तें आमचें गोंयकार चेडूं. ताचेरूय बलात्कार जाल्लो, ताकाय मारून उडयल्ले दर्याचे देगेर. आनी फाटीं कोर्टान म्हणलें नो एविडन्स, केस क्लोज्ड.
ताचेर बलात्कार जावंक ना वा ताचो खून जावंक ना अशें म्हणूंक ना, पूण सिद्धीनायकाचेर बलात्कार जाला आनी ताचो खून जाला, ताचो एविडन्स ना, देखून केस क्लोज जाल्या. आनिकूय आमकां उगडास आसतलो निर्भया म्हणटा तेन्ना आख्खो आमचो देश हालोवन पडलेलो, न्हयच फकत आमचो देश पूण आख्खो संवसार एके भशेन हालोवन पडलेलो आनी सगल्या वाटेन तावन आवाज जाल्लो. जे कोणें वायट केलां तांकां फाशीर चडोवचे, टू बी हँग्ड अँड टू डेथ. जरूय आमी आमचो पाप साहेब आतां काय बरे भशेन सांगता डेथ पेनल्टी आहा ती काडून उडोवपाक जाय, पूण आख्खी पोरजा एके भशेन हो बोवाळ मारपाक लागलोली. भाव भयणीनो, आनिकूय जायत्यो असल्यो केसीस आसात, न्हयच फकत रेप आनी मर्डर, आनिकूय दुसऱ्यो. आमच्या चेडवां बायलांचेर जे अत्याचार जातात ताचे विशीं उलयत रावल्यार काबार जावच्यो ना त्यो केसी. थोड्यो पेपरांचेर येयल्ल्यो आसात, थोड्यो न्यूजांत आयिल्ल्यो आसात, थोड्यो न्यूजान येवंक ना. थोड्यो दुसऱ्यांगेर घडल्यात, थोड्यो घडये आमगेर घडल्यात. पूण आमच्या चेडवां बायलांचेर जायते तरेचें वायट जालां आनी जाता. हें संवसार आयज पासून मानून घेता आनी तांचे पासत आमी बरें करूंक जाय, तांकां राखूंक जाय, सांबाळूंक जाय, तांकां न्हीद दिवपाक जाय, हें सगळे जाण उलयतात. हेच बाबतीन आमच्या भारताच्या सरकारान कांय बऱ्यो येवजण्यो भायर काडलेल्यो आसात. बेटी पढाओ, बेटी बचाओ, आनी तेच बरोबर आमच्यो बेटी ज्यो आहा, आमच्यो धुवो ज्यो आसात तांचे पासत स्किम्स पासून काडलेल्यो आसात. इस्कॉलाक वचपाक सायकली दिल्यो थोड्या चेडवांक. तेच बरोबर काजार जावपाक लाडली लक्ष्मी दिली आनी तशेंच आनिकूय जायत्यो आसात. म्हणटूच स्किम्स काडलेल्यो आसात, स्लोगन्स केल्ले आसात काय बरे, बेटी बचाओ बेटी पढाओ. भाव भयणीनो, जायते पावटी आमचे एक्टिविस्ट जे आसात वो समाजान जे एनालिसीस करतात ते म्हणटात हे सगळे स्लोगन्स फकत स्लोगन्सूच उरल्यात. ह्यो स्किम्स आसात त्यो फकत थोड्यांकूच पावल्यात. भोव करून जांचे लागीं इन्फ्लुएन्स आसात, जांकां इन्फ्लुएन्स ना, जांचे लागीं पदवी ना, वो जीं व्हडले व्हडले फॅमिलींतलीं येनात असल्या चेडवांक बायलांक एके भाशेन तांचेर फकत ओनीत जाल्या. आनिकूय एक मुद्दो आमच्या मुखार येता. ह्या दिसांनी हो एक प्रश्न ट्रेंडींग जाल्लो आसा. जेन्ना निर्भया जाली ही केस जाली तेन्ना सगल्यांनी एके भाशेन बोवाळ मारली, सगळे जाण आयले आनी जे कोण रेपिस्ट आसात तांकां हँग अँड टू डेथ म्हूण बोवाळ तांणी मारली. आयज आतां जेन्ना बिल्कीस बानो हाच्या रेपिस्ट जे आसात तांकां सोडले तेन्ना चड बोवाळ जावंक ना. कित्याक गाय तें धर्मान मुस्लीम म्हूण होय प्रश्न आयलो. तर भाव भयणीनो, ह्यो थोड्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. वेगवेगळे तरेन आमी आमच्या चेडवां बायलां सगळे अत्याचार जातात ताका आमी रिएक्ट जाता वा ताका आमचो जबाब दिता. आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमी आमच्या गोंयान जेन्ना चेडूं भुरग्या पासत हो आयतार भेटयल्लो आसा, काय बरो विशय आमकां आंकवार मारी भाशेन आमी जेजूची नीज पाटलावदारां जावंक आनी नीज पाटलावदारां जावंक आमकां उलो मारला तेन्ना आयचें वाचप. शुभ वर्तमानान जेजून हीं उतरां 3 फावटी म्हणलें, म्हजो शीस जावं नजो. कोणें जावंक नजो? जो कोण आपणाच्याच वस्तूंक चिटकोन आसा वा आपणाच्याच मनशांक चिटकून आसा ताच्यान म्हजो पाटलाव करूं नजो, म्हजो शीस जावं नजो. जो कोण आपलो दिसा दिसपट्टो खुरीस उबारिना वा खुरीस कुशीन दवरता आनी म्हजो पाटलाव करूंक सोदता ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. वो ज्या कोणें तयारी करूंक ना, आपणा लागीं आसा तितल्याकूय पाठ करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. भाव भयणीनो, कितें सोर आसा गाय आमी जेजूचे शीस जावप आनीक ह्या आमच्या चेडवां बायलांचे निती पासत वावरप. हाचें पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. आनी जाणवायेच्या पुस्तकान खेरीत भाशेन एक उलो मारलेलो आसा, वो एक आमकां वस्त दाखयिल्ली आसा. ह्या संवसारांत आनी ह्या समाजांत जाणार आसात आनी नेणार आसात. जे कोण नेणार आसात तांचे वरवीं वा तांच्या नेणारपणाक लागून आख्खो समाज एके भाशेन पाड जावपाक शकता वा ह्या समाजाक घाये पडपाक शकतात. जे कोण नेणार आसा ताच्या नेणारपणाक लागून.
एक जाणार आसा जाल्यार हे एक जाणाराचे जाणवायेक लागून हो आख्खो समाज नवेपण आनी बरेपण घेवपाक शकता. दोनूय वाटेन आसा. जाल्यार जाणवायेचें पुस्तक आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उलो मारता आमी जाणा जावपाक, आमी फरक करपाक, बरें कितें आनी वायट कितें हें आमी ओळखून घेवपाक, समजून घेवपाक जाणवाय आयज आमकां उलो मारता. आनी ही जाणवाय भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक दिल्ली आसा. आमी कोण एंडी म्हणटात ती न्हू. सादेपणान आमकां नॅचरल लॉ जो आसा तातूंत समजता सारकें कितें न्हू, बरें कितें वायट कितें हें आमकां समजता. पिशेपण कितें आनी जाणवाय कितें हें आमकां समजता. जाल्यार ही जाणवाय आमी घेवन जें कितें समाजान आमी करूंक जाय तें करूंक आमकां मुखार आपयता. बो करून हें जाणवायेचें पुस्तक हें वाचप जेन्ना घेता तेन्ना आपणाकूच फाट करून देसा पासत आनी आपल्या देसाच्या भाव भयणां पासत कशे भाशेन वावरूंक जाता तें आमकां खेरीत भाशेन शिकयता. भाव भयणीनो, हें जरी तर आमी करता, आमी जाणवाय घेता, आमी खबर घेता, जाल्यार मुखार कितें करचें? मुखार करपाच्यो वस्तू जायत्यो आसात आनी जें कितें करपाक जाय तो जेजूचो पाटलाव, जाल्यार जेजूचो पाटलाव करपाक भोव अवघड आसा आयज. सोंपें न्हू जेजूचो पाटलावदार जावपाक. देखूनच आयच्या ह्या वाचपान म्हजो शीस जावं नजो हीं उतरां मेळटात. आडकोडी आसात आनीक आमी ह्या आडकोडीचेर जैत व्हरतलो जाल्यार जेजूक चिटकून रावपाची गरज आसा. आनी जेजूक चिटकून रावप म्हणल्यार कितें? जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत घालप. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू फिलेमोन म्हणटा ताका चीट बरयता. बागेवन पावलू बणकणींत आसलो आनी जाणटे पिरायेर पावलेलो. जायते फावटी ताका बणकणीन घातलेलो, जायते फावटी भायर सरलेलो आनी जायते आपल्या हे ल्हान ल्हान पवित्र सभा ज्यो घडून हाडल्यात तांकां तो मेळूंक वेतालो, तांकां चिटी बरयतालो. तेच बरोबर थोडे मनीस जे आसात तांकांय ताणें चिटी बरयल्यात. तातूंतलो एक फिलेमोन. फिलेमोन म्हणल्यार आमच्यान समजूंक जाता आमचे भाटकार आसात ते भाशेन कशे, तांचे लागीं चाकर आसात. जाल्यार हो फिलेमोन म्हणटा ताचे लागीं हो चाकर आसलो, हो गुलाम. त्या तेंपार ते गुलाम आसले, स्लेव्स. आनी ऑनेसिमस म्हणटा तो ह्या भाटकाराचो वा ह्या फिलेमोन म्हणटा त्या व्हड मनशाचो एक असलोच एक स्लेव, एक गुलाम. कांय कारणाक लागून तो एके भाशेन घरूच सोडून गेलो, पडून गेलो, पारपोड जालो, बडे कसले तरी चुकीक सांपडलेलो. आनी फिलेमोन हाचे कडलो तो पयस पडून गेल्लो. ताका धरून बणकणीन घातलेलो तेन्ना तो बागेवन पावलूक भेटलो. आनी पावलू ताचे भितर जें बरेंपण आसा तें ओळखून घेता. वायट आनी बऱ्या मदें जी अंतर करपाक जाय ती करता. आनी तें समजून घेतल्या उपरांत ताच्याय जिवितान एक आखारणी कशी हाडटा. हो जो एक गुलाम आसलो, पडून आयिल्लो, पारपोड कसो जाल्लो, ताचें जिवीत जाग्यार घालता. आनी त्या उपरांत फिलेमोनाक चीट बरयता. हांव जाणटे पिरायेर पावलोलो आनी ह्या मनशाची वो ह्या चाकराची जरी तर म्हाका सेवा मेळटा जाल्यार म्हाका बरें, पूण ताका म्हजेशी दवरूंक हांव सोदिना, कित्याक तो तुजो चाकर. देखून ताका तुजेशी परतून धाडटा. आनी ही चीट बरोवन धाडटा तेन्ना म्हणटा जे परी तूं म्हाका घेतलो, कित्याक फिलेमोन म्हणटा ताणें क्रिस्ती भावार्थाक वेंग मारलेली, जेजूक मानून घेतलेलो. जरी तर तुवें जेजूक मानून घेतला आनी जरी तर तूं म्हाका बरो मानान घेतलो, हांव जेजूचो शिस म्हणून वो जेजूचो आपोस्तल म्हूण, जाल्यार म्हाका घेतलो आसलो तेच भाशेन ह्या पारपोडाक घे, ह्या तुज्या चाकराक, ह्या तुज्या गुलामाक घे, ऑनेसिमुसाक घे. पूण एक चाकर कसो, एक गुलाम कसो न्हू, पूण तुजोच भाव जाल्ल्या भाशेन वो हांवूच तुमगेर आयलोल्या भाशेन तूं ताका मानून घे. हें बरोवन तो चीट धाडटा. भाव भयणीनो, खरेपणी आमी जरी तर ही चीट चिंतली आनी असली चीट समज आमकां जण एकल्याक आयिल्ली, पावलून बरयल्ली, कितें जावपाचें काय? सोंपें जावपाचें. जो कोण पारपोड जावन गेला, तुका घोडे फटोवन गेला आनी तुवें ताका बणकणीन घातला, ताका आतां तुजो भाव म्हूण घे, हें करपाक जावपाचें काय? जाल्यार भाव भयणीनो, जेजूच्या शिसांची वागणूक असली. जायते फावटी ज्यो वस्तू आमच्यान जायना, करूंक आमच्यान जावचें ना असलें दिसता, त्यो अवघड आसा, पूण त्यो बऱ्यो आसात, सारक्यो आसात, त्यो करपाक जाय त्यो करूंक आमकां आपयता. अनितीचेर आड झुजपाक आमच्यान जायना,
आडकोडी जायत्यो आसात. जे कोण उनीत करता तांच्या हातान पदवी आसा, तांच्या हातान पॉलिटिकल पावर आसा, तांच्या हातान दुडू आसा, तांच्या बोटांचेर आमचे पुलीस खेळटात. हें सगळें जाणा जाल्या उपरांत जरी तर ह्या उमक्या मनशां पासत बो करून आतां आयज जेन्ना आमी चेडू भुरग्यां पासत हो दीस भेटयल्लो आसा, ह्या चेडवां पासत ह्या बायलां पासत जांचेर असलो अत्याचार जाल्लो आसा तांचे पासत उबो रावतलो जाल्यार म्हजेर आड जाय तें येवपाक शकता. ह्या पासत हे निती पासत उबो रावंक म्हज्यान जायना. म्हज्यान जेजूचो शीस जावं नजो. हें भाव भयणीनो आयज आमच्यान समजूंक जाता. शीस जावपाक कोणाक आपयल्यात? शीस जावपाक सगल्यांक आपयल्यात. लोक आसा तांकां आपयल्यात, पॉलिटिशियन आसा तांकां आपयल्यात, पुलीस आसा तांकां आपयल्यात. ज्या कोणाचेर अत्याचार जाला, ज्या कोणाचेर बलात्कार जाला, ओनीत जाल्या, तांकांय जेजूची पाटलावदारां जावपाक आपयल्यात. तर आमकां सगल्यांक जरी तर जेजूची पाटलावदारां जावंक आपयल्यात जाल्यार एक एकल्यान जे गोतीन आमी आसा ते गोतीन आमी जेजूचो पाटलाव करपाकूच जाय. आयज आमचे जायते क्रिस्ती पॉलिटिशियन्स आसात. हें सगळें जेन्ना वायट जाता तांचो आवाज खंय आसा? खंय आयकूंक येता आमकां तांचो आवाज? न्हूच फकत बायलांचेर आनी चेडवांचेर, आमच्या धर्माचेर पासून जेन्ना कितेंय वायट जाता आमचे म्हणटा ते क्रिस्ती पॉलिटिशियन्स खंय आसात? आयज जेन्ना हे सगळे तरेचें वायट जाता बो करून आमच्या चेडवां बायलांचेर आतां हो एक आवाज आमच्या गोंयांत चालू जाल्लो आसा. सोनाली फोगट हाचे पासत आमचो चीफ मिनिस्टर आपूण मुखार सरलो. बरी वस्त. पुलिसांक सगल्यांक सांगलें, सगळें आख्खो पुलीस फोर्स लायलो सगळें इन्वेस्टिगेशन करून तांकां धरपाक. आवाज वो कित्याक लागून? ते तुमचे पॉलिटिकल पार्टीचे कार्यकर्ता देखून वो ते एक स्टार देखून. आनी आमचे सिद्धी नायक आसा ताका कित्याक न्हीद ना? ती केस कित्याक बंद केली? ह्याच इतल्याच वेगान ही केस करपाक वो हांगासर आमच्या ह्या चेडू भुरग्याक ही न्हीद दिवपाक कित्याक वावरूंक ना आमचो चीफ मिनिस्टर? कित्याक वावरूंक नात आमचे पुलीस? हो आवाज आयज आमच्या गोंयांत चल्लेलो आसा. भाव भयणीनो, असलो आवाज करतात तांकां घडये माल पडपाक शकता. ते घडये फाल्यां जेलीन आसपाक शकता. व तांचेर आनीक नाका जाल्ल्यो केसी येवपाक शकता. बो करून आमचे एक्टिविस्ट जे आसात, जे उक्तेपणी उलयतात तांकां. आनी जायते फावटी घडये आमचें मन हे एक्टिविस्ट आसात ते उलयतले. जे कोण उलोवपी आसात तांकां उलोवं दिया आनी आमी पळोवया कितें जाता तें. आमी जायते फावटी आमचो एकूय आवाज काडिना आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या चेडवां पासत, बायलां पासत. आमी घडये आमचेच मदें उलयता तेन्ना घडये चुरचुरे करता. आमकां वायट दिसता, वय हें जें कितें जालां तें बरें न्हू. हें स्टार जें आसा ताचें सगळें जें जालें तें खूब वायट आमी म्हणटा. सिद्धी नायक आमचें गोंयकार चेडूं ताचेंय सगळें जें जाल्लें ताकाय मारून उडयल्लें तें खूब वायट हें आमी घडये म्हणटा. आनी जायते फावटी आमी तांच्या आवय बापायचे घडये चुरचुरे करता. दुसरे वाटेन आमी कितें करता आमच्या भुरग्यां पासत? आवय बापूय आसात तीं आयज आपल्या भुरग्यां पासत कितें करतात? तांकां राखपाक सांबाळपाक दुबाविरेत सरकारान ज्यो स्कीम काडलेल्यो आसात त्यो आसात. सरकाराचो स्लोगन आसा बेटी पढाओ बेटी बचाओ आनी हेर दुसरे स्लोगन. फकत स्लोगनियरींग म्हणटा तातूंतूच आमी गुल्ल जाले हंगाय. आनी ह्यो स्किम्स ज्यो आमकां दाखयल्यात ताचेरूच आमी खुशाल जावन आसा हंगाय. आनी जायते फावटी जे कोण वायट करपी आसात तांकां आमी माळा पासून घातलेल्यो आसात. ते वायट करपी जाणा जावन आमी घडये आयज तांकां बरें म्हणलेले आसात. आमच्या घराब्यान भितर सरुया. आमच्या घराब्यान आमी आमच्या चेडवांची काळजी घेवपाक जाय की ना? आयज आवय बापूय आपल्या भुरग्यांची काळजी घेतात. आयज जे एल्डर्स आसात ते चेडवांची काळजी घेतात. कशे भाशेन? बाय तूं कितें न्हेसता तें मातशें सांबाळ, हें न्हेसनाका तें न्हेसनाका. कशे भाशेन न्हेसपाचें आमच्या चेडवा भुरग्यांनी. आनी न्हेसपाक लागून हें जाता हेंय म्हणलेले आमचे पॉलिटिशियन्स आसात, पुलीस आसात. जें कितें वायट तांचे सवें घडलां ताची चवकशी करचे बदलेक ती कितें न्हेसोन गेल्लीं, कशे भाशेन तांचो बिहेवियर आसलो तें त्याच चेडवांक जांकां वायट जालां तांकांच सांगतात. हे पॉलिटिशियन्स जे आसात नेणार म्हणुया. हे पुलीस जे आसात जे फकत आपणाच्या फायद्याचे चिंततात वो ते कोणाच्या तरी
पयशांचेर खेळटात तेय नेणार म्हूण समजुया. आमची आवय बापूय आय ती जाणार. आनीक एक बरीशी मॅसेज ट्रेंडींग जाताली आनी आजून जाता. डू नॉट इन्स्ट्रक्ट युअर डॉटर नॉट टू गो आउट. टीच युअर सन्स टू बिहेव. तुमच्या धुवांक तांकां राखचे पासत घरान भितर बसोवन दवरी नाकात वा तांकां भायर धाडिनासतना रावनाकात, पूण तुज्या पुताक शिकय कशे भाशेन ह्या चेडवा सोवें ताची वागणूक जावपाक जाय ती. आयज आमची आवय बापूय कितें शिकयतात? तुमी शिकयतात काय तुमच्या चेड्यांक कशे भाशेन एका चेडवाक पळोवचें? एक चेडूं म्हणल्यार कितें? ती एक वस्त न्हू, हें शिकयतात काय? पूण जायते फावटी आमचें जें प्रोटेक्शन आसा तें बरें करपाक जाय. आमी आमच्या धुवांक प्रोटेक्ट करपाक जाय, सांबाळपाक जाय. पूण तें करता आसतना पासून आमी आमच्याच पुतांक शिकयलां चेडूं म्हणल्यार भितर बंद करून दवरपाची वस्त, भायर धाडपाची वस्त न्हू. आनी चेडे आसात तांणी कितेंय करपाक जाता. भायर वचोन जरी तर ह्या चेड्याक तुज्या पुताक तूं शिकयता की तुजे धुवेक भितर घालून दवरपाक जाय, राखूंक सांबाळूंक, जाल्यार भायर वयता तितलीं चेडवां चेड्यांच्यान उजार करपाक जाता. हें तूं शिकयता शिकयनासतना. जाल्यार भाव भयणीनो, आमी जेजूची पाटलावदारां खंयच्यान खरीच उबारूंक आमी तयार ना आनी आमचे जे एटॅचमेंट्स आसात ते सोडूंक आमी तयार ना. जशें आयज जेजून म्हणलां दुयेस करपाक जाय आनी जायत्यांची नांवां घेतल्यान. आपलो बापूय, आवय, बायल, भुरगीं, भाव, भयण हांचो आनी आपल्या जिवाचो द्वेस करूंक जाय. द्वेस करप म्हणल्यार तांचें पाड घालप न्हू वा तांकां डिस्ट्रॉय करप न्हू. द्वेस म्हणल्यार हो डिटॅचमेंट जो आमकां एटॅचमेंट जो आसा आमच्या ह्या सगळे आमचे रिलेशनशिप्स आसात, आमचे संबंद आसात, तांकां जो गरजेहून चड आमचो एटॅचमेंट आसा तो सोडपाक जाय. म्हणजे द्वेस करप. आपलो खुरीस घेवपाक जाय म्हणल्यार मानून घेवपाक जाय. आयचो समाज, ज्या समाजान आमी जियेता थंयसर कितें आसा, कशे भाशेन आसा आमची परिस्थिती. आवय बापायनी मानून घेवपाक जाय, आमच्या चेडवां बायलांनी मानून घेवपाक जाय, चेड्यांनी आनी दादल्यांनी मानून घेवपाक जाय. जे कोण आमचे राज चलयतात ते पॉलिटिशनांनी मानून घेवपाक जाय. न्हूच फकत आपणाक जाय तांचे पासत आख्खी स्टेट मिशनरी चालू केली हें न्हय, पूण आमच्या दर एका चेडवा बायलांक फावो ती सुरक्षा दिवचे पासत आनी तांकां नीत मेळोवचे पासत ही आख्खी स्टेट मिशनरी तांणी उजार करपाक जाय. जे पुलीस आसात तांणी आपणाचो फायदो न्हू, दर एक चेडूं दर एक बायल आपणाचीच एक धूव जाल्ल्या भाशेन, आपणाचीच एक भयण जाल्ल्या भाशेन तांणी पाडूंक जाय. पूण आमच्यो केसीस आसात तांकां आमकां हें सोल्युशन मेळो ना. कित्याक हे आमचे पुलीस आयज कांय कारणांक लागून, वेगवेगळ्या कारणांक लागून, एक एकल्याक आपआपलें कारण आसतलें, पूण त्या कारणांक लागून आयज पडलेले आसात, सारके खाला पडलेले आसात. तांच्यान आपलीच तकली वयर काडून हांव पुलीस अशें म्हणूंक जाता काय? भोव करून आमचे क्रिस्ती पुलीस जे आसात, आमचे क्रिस्ती पॉलिटिशियन जे आसात, तांकां आयज आमी तांचे पासत मागुया. कित्याक नेणार आसात, जाणार आसात आनी जाणवेच्या पुस्तकान आमकां म्हणलां तशें एक नेणाराच्यान जरी तर समाज पाड घालूंक जाता जाल्यार एक जाणाराच्यान आख्खो समाज नवो करूंक जाता. जाल्यार ही कृपा आमकां मागुया. हे जाणार म्हणटात ते जेजूचे शीस, जेजूचे नीज शीस. जाल्यार आमी जण एकलो, जावं आमी चेडो चेडूं, जावं आमी बायल दादलो, जावं आमी तरणाटीं वा आमच्या हातांत पदवी आसलेली वा कांयच पदवी नासलेली, जाल्यार आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां जायत जाल्यार ही नीत आमच्यान सांबाळपाक जातली, दुसऱ्यांक नीत दिवपाक जातली. आनी जीं कोण अनितीक सांपडलेलीं आसात, भोव करून आमचे चेडवां बायलां तांचे पासत उबी रावंक आमच्यान जातली. तर हेंच करपाक आमकां कृपा मागता आसतना जेजूक चिटकून रावप भोव गरजेचें, मागणें भोव गरजेचें. आनी दर एके मिसाचे भेटेन हें फावो तितलें ज्ञान आमकां मेळटा, दर एके मिसाचे भेटेन ही फावो तितली घोटाय आमकां मेळटा. आमी जेजूचे नीज पाटलावतार जावं. तर मागण्यांत घोट रावुया, जाता तितले फावटी मिसाचे भेटेन भाग घेवंक प्रयत्न करुया. आनी जें कितें आमी मिसाचे भेटेन अणभवलां आनी जेजू जो आमी घेतला तो दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसऱ्या पासत आमचे गूण, आमचो वेळ, आमचें बरेपण, आमचें इन्फ्लुयन्स उजार करूंक आमी तयार जावया. सगळीं उबी रावया.
स्वत म्हणता देवा सुपदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो आंकवार मरेतांक जल्मलो पोंच काल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सुरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांचे जुवेन मेल्ल्यांची सुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार आत्म्याचें भक्षणें कुडीचें जिवनपण सासणेचें जिवीत आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार भावार्थान विस्वासान दवरुया. देव आमकां शिडकायता दुडू पयसो वो पडवेन गूल जायना जावंक वाट येवजण्यांनी फसोना जावंक पूण इगोर्ज मातेची शिकोवणेची वाट दाखोवन पाप साहेब बिस्म साहेब पाद्रींचे आनी बऱ्या मनाचे मनशाचे विवेकपणान आयकूंक देवाची कृपा मागुया. संवसाराचे राजकी फुडाऱ्यांनी संवसारांत मनीस तत्वां उखलून दवरूंक आनी रचण्याक लागू जातले मुड्डे संवादा वरवीं सुटावे करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. ख्रिस्ती कुटुंबांनी आपले आपोवणे ख्रिस्ती तत्वांची आकारणी म्हूण वळखूं ह्या दिशीन भावार्थान पावलां मारूंक दोर कुटुंबाक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. आयज जेन्ना चेडू भुरग्याक भेटयलोलो दीस आमी पालतांव तेन्ना आमच्या कुटुंबांत देसांत आनी संवसारांत चेडू भुरग्याचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी तांचेर जातले अत्याचार नपयत जावन तांचो रेस्पेद मान फावो जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. फाल्यां आमी आमच्या शिक्षकांचो टिचर्स दीस समारंभाव ती आमच्या भुरग्यांची संवसारी वाटेन वाड करूंक आमची शिक्षकां भारी वावुरतात. तांच्या ह्या मोलावरत्या वावरांतल्यान आमच्या भुरग्यांनी आपले शिक्षणीक म्हत्व बोलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत कर. भाव भयणींनो, क्लायमेट चेंज हे आमी परतून परतून आयकता आनी ह्या दिसांनी जायत्या देशांनी वायट जाल्लें आसा. हे क्लायमेट चेंजाक लागून आमच्या शेजाऱ्याक पाकिस्तानान 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वॉटर आनी मोर देन 1200 पीपल आर डेड असो म्हणून न्यूज आयिल्लो आसा. खेरीत भाशेन मागुया ह्या पाकिस्तानाच्या सगळ्या लोकां पासत आनी तांचेर जें वायट आयिल्लें आसा तातूंतली तांकां निवार, तशेंच दुसऱ्याय आनीक देशांनी ही जी सृश्टीक लागून व सृश्टीचेर सृश्टी जी आतां आमकां परतून जबाब दिता ताका लागून जें वायट आयिल्लें आसा तातूंतली आमकां सगल्यांक निवार म्हूण मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तूं आमकां तुज्या पुताचे शीस जावंक बोड दिताय. आतांच भावार्थान आमी तुज्या मुखार दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां
तुजे गोठायेन भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दाना थयरे वेळार गायन करूया C1 पेज 28 C1. आमचे दोना तू बारो सर्वेस पोरां बेटोया आमचे डोळे उबारो देवा वाट पळोवया आमचे काळीज उबारो देवा काळजाक मेळोवया ताच्या मोगासार कोसा आमचो मोग भोगुया दुनिया तुज्याच बऱ्या तुझ्या उदारपणान गमत देवा काळजाक मेळोवया ताच्या मोगा सारको आमचो मोग भोगुया. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची झोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सोकोर. आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी ही आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट परगोटुया. Gesù nowia येतलो. Gesù melo, Gesù जीवन जाला. Gesù nowia येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्री तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजूचे शीस जावंक आमकां जण एकल्याक ह्या समाजान जबाबदारी आसा. सगळीं आमी आमची जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक, जेजूक आमी चिटकून रावूंक, बरें आसा तें आमी करूंक, वायट आसा तें आमी सोडूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जेजूचे नीज पाटलावदार कशें सगळीं जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी ही संसाराचें पाप काडटा ती.
शिडेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. समाधान म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, बोगर ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें ओमोलीक मांस रगत घेवन ह्या भोववर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. अशें बसुया. आज मन सायबिणीच्या नोवेनाचो 6वो दीस आनी आयची मांडावळ केल्या आमच्या देव संदेशकारांनी आनी दोतोनीच्या भुरग्यांनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. आमची परब सायबिणमायच्या जल्माची 8 तारखेर सकाळीं सदांचे भाशेन 7 वाजता मीस जातलें आनी परबीचें मीस सांजेर 5:30 वाजता जातलें. त्या मिसा उपरांत एक ल्हानसो कार्यक्रम आमच्या आवयां पासत आमची लिजन ऑफ मॅरी आनी तरणाटीं तशेंच संदेशकारां घडोवन हाडटात. ह्याय कार्यक्रमान भाग घेवंक सगल्यांनी हाजीर जावचें. भोव करून सगल्या आवयांनी रावचें 8 तारखेर. गेल्ल्या आयताराक धर्मदान जालें 25,533 रुपया. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ हे भाशेन जातली. पयलें मीस 6:30 वाजता सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी समुदाय इग्रेजा. दुसरें मीस 8 वाजता पर्पेच्युअल साखर समुदाय आप्पा ऑर्चर्ड आनी सेंट इग्नेशियस दे लॉयला समुदाय एलेगांजा. तिसरें मीस 9:30 वाजता दोतोनीच्या भुरग्यांक आनी त्या उपरांत दोतोन. आतां आयज सायबिणीक फुलां घालून जाल्या उपरांत भुरग्यांक दोतोन आसतली. सगल्या भुरग्यांनी दोतोनीक रावचें. जशें कळयल्लें आसा, सायबिणीची भेट आमच्या घरांनी आमी ह्या वर्साक व्हरता. 9 तारखेर सप्टेंबराचे सांजेर 6 वाजता इगोर्जेन मीस आसतलें आनी सगल्यो इमाजी ज्यो आमच्या घरांनी वचपाच्यो आसात तांचेर आमी करीत आशिर्वाद देवाचो मागतले हांव ह्या मिसाचे भेटेन. तर सगल्यांनी तुमी 10 तारखेर सांजेर 6 वाजता ह्या मिसान भाग घेवचो आनी मीस जाल्या उपरांत पादविगाराच्या घरान सायबिणीची भेट, पयली भेट सायबिणीची पादविगाराच्या घरान जाता. तर पादविगार कसो तुमकां सगल्यांक आमंत्रण करता, आमगेर सायबिणीक येयात सगलीं. मीस जाल्या उपरांत सायबीण जातली आनी 10 तारखेर तावन तुमच्या जण एकल्याच्या घरांनी वचपाक आमच्या सायबिणीच्यो इमाजी ज्यो तयार केल्ल्यो आसात त्यो भायर सरतल्यो. मनान दवरया 10 तारखेर सोनवाराक सांजेर इंग्लीश मीस 6 वाजता आनी दाबोलीं कपेलान 6:30 वाजता मीस जातलें. म्हणटच सायबिणीची भेट तुमच्या घरान जेन्ना जाता तेन्ना सायबिणीची इमाज व्हरपाक 4:30 ते 5 वाजता मदें तुमी इगोर्जेन येवन ती व्हरची. समुदायाच्यो जमाती ह्या सुमानान आयज 4 तारखेर होली फॅमिली समुदाय नाकेळी सांजेर 7 वाजता हेक्टर फारिया हांच्या घरान. 11 तारखेर सेंट विन्सेंट डे पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी सांजेर 7 वाजता क्रिस्तालिना जॉर्ज हांच्या घरान. 12 तारखेर सेंट जोसेफ समुदाय डॉमिनोस सायड आल्त दाबोली सांजेर 6 वाजता टिना साल्दाना हांच्या घरान. आनी 13 आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट दाबोली सांजेर 6 वाजता जुझे राफायल गामा हांच्या घरान. आनीक एक पावटी उगडास करता, सगल्यांनी समुदायाच्या जमातींनी वांटो घेवचो. म्हयन्यांक फकत एक पावटी ही जमात जाता. तर सगल्यांनी चुकयनासतना ह्या समुदायाच्या जमातींनी वांटो घेवन जे आमी उलोवपाचें आसा थंयसर वो जे आमी भासाभास करपाच्यो आसात तातूंत तुमी सगल्यांनी भाग घेवचो आनी जे निर्णय आमी घेवपाक जाय बाराबर तातूंत तुमी सगल्यांनी भाग घेवचो म्हूण मागता. बायलांनी तशेंच दादल्यांनी, भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी हे जमातीक वांटो घेवचो. सांकवाडे आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च जी आदली चर्च आहा मोडलोली इगोर्ज फ्रंट पीस आमी ताका म्हणटा. खेरीत भाशेन सांत जुझेवाज थंयसर ताणें आपणाचीच समोरमणी, आपणाचीच भेटवणी सायबीण मायक केल्ली. आनीक
आमी जुजेवाजाची भक्ती आनिकूय वाडोवंक आमचो गोंयचो सांत तो भार घेवपाक सुरू केल्लो आसा. आमचे मुर्मुगांवचे डिनरीन सद्याक आतां ही पावलां मारलेलीं आसात. आमचे चिखलेचे फिरगोजेक आयचो दीस पडला. तर आयज सांजेर 3 ते 6 वाजता आमी थंयसर आसतल्या. सांगलां तशें तुमी जण एकल्यान आपापलो ट्रान्सपोर्ट एकामेका बराबर उलोवन आनी एकामेकाक बराबर घेवन तुमी तयार करचो. कोणाकूय जरी तर येवपाची खुशी आसा आनी ट्रान्सपोर्टाक लागून येवपाक मेळना जाल्यार आमकां कळोवचें. जाता ते भाशेन हो ल्हानसो ट्रान्सपोर्ट आमी तुमचे पासत तयार करतले. आमच्या वेदी सेवकांची जमात दर सोनवारा सांजेर 5 वाजता जाता. आतां मीस जाल्या उपरांत कॅन्टीन आसा. कॅन्टिनान तुमी वांटो घेवचो. जशें सांगलेलें आसा ह्या कॅन्टिनाचो जो फायदो येता तो आमच्या गांवच्या गरजेवंत जीं आसात तांचे पासत वेतलो. सगळीं उबी रावया. निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी सायबिणीक वर्णन करूंक फुलांचें पुरसांव जातलें. फुलांचें पुरसांव जाल्या उपरांत सगळ्या भुरग्यांनी आपल्या दोतोनीच्या वर्गान वयचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाचे गायन T26 पेज 215 T26.
सौगंध आमची आदारी तूं सगळ्यांक आमकां तूं सांबाळून बेसवगाल घे दोरगोराब्या संकोश्टांतली सदांच निवार बेसवगाल घे दोरगोराब्या संकोश्टांतली निवार कुर्बे मोरीत सायबिनी आमी तुझी उस्कोत भुरगीं गोठाय दिगे माई आमकां तुझ्या धीराक सांबाळ सदां कुर्बे मोरीत सायबिनी आमी तुझी उस्कोत भुरगीं गोठाय दिगे माई आमकां तुझ्या धीराक सांबाळ सदां कालकेची लेंद आमी सांडल्यार दाखोय आमकां तुजो उजवाड पातकांतां लेंद आमी पडल्यार तुज्या हातान आमकां उबार पातकांतां लेंद आमी पडल्यार तुज्या हातान उबार कुर्बे मोरीत सायबिनी आमी तुझी उस्कोत भुरगीं गोठाय दिगे माई आमकां तुझ्या धीरान सांबाळ सदां कुर्बे मोरीत सायबिनी आमी तुझी उस्कोत भुरगीं गोठाय दिगे माई आमकां तुझ्या धीरान सांबाळ सदां Montri saibini tu amchi kakutko atayani amcha monacha vela Montri saibini tu amchi kakutko atayani amcha monacha vela Montri saibini tu amchi kakutko atayani amcha monacha vela Montri saibini tu amchi kakutko atayani amcha